आयज विल्बर फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समरुंगता देवांताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तेच परी निकलस आनी एग्नेस तांचो 33th वेडिंग एनिवर्सरी देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी तेच परी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवे आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांचो. अपुर्बायेच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत सोयंबा पोरमोने कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार पाळटाव. कुटुंब आमकां देवाचें देणें. लग्न संस्कारा उद्देशी एक नवो गोराबो घडोवन येता तेन्ना घोव बायल आपल्या लग्नीक एकवटाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून भुरग्याच्या देण्या पासत आपलें कालीज मन उक्तें दवरता. भुरग्याक केन्ना सोलमांक हाडप हें दर एक घोव बायलेचे खुशयेचेर आनी निर्णयाचेर दल्ललें आसता. तरी पूण देवान फावो केल्ल्या सोयंबा पोरमोने कुटुंब येवजणेक पयलो वयलो जागो दिवंक चड म्हत्वाचें जाता. हें आमी समजता तेन्ना आयचो विशय वचात तुमच्या कुटुंबाक बरे गवली जायात हें आमी पालूंक पावतल्यांव. कित्याक जेन्ना एक घोव बायल बरे गवली जावंक प्रयत्न करता तेन्ना तांची नदर जेजू बऱ्या गवल्याचेर आनी ताच्या तत्वांचेर आसता. तर दर एके घोव बायलेन भुरग्याक जल्माक हाडून देवान फावो केल्ल्या सोयंबा पोरमोने कुटुंब येवजणेक पालो दिवंक कृपा आनी आत्मीक जानवाय हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी आमचें पातक ओडकून रोडून बापाचें बोगसणें जोडूंक म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. We
तांतूया. कोणवाळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जकोरो देव तुजे सवे आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हिंड दुस्पोटायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्याच्या कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयता त्या गवळ्या विशीं सोर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पोटायला आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट कोरण्याचे हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सोर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिंपडायलोल्या त्या सगळ्या देसांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळ्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गोवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भिवची नात, गाबोरची नात, तांचे मदली एक पोरयान सांडची ना, उलयता तो सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोंबी येशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीट वसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वावतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सोर्वेस्पोर आमचे प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुका. आमचो जबाब गांवन जातलो. पोरमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. हें स्तोत्र आमी हे पोरी गावुया. पोरमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनीक पावटी गावुया. पोरमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसवतू दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. पोरमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोकान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतले. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सोदा तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत घोटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. पोरमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात, रुचीचें जेवण माक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोळेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली.
देवदाणां तुज्या मोगाची. जबाब सासणाचे बिराड म्हाक गावले. हरचीत घोर म्हज्या देवाचे. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचे. जबाब बाय घेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां सोंसता कोश्ट सोंसता ते कुशालकायेन सोंसता. आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टां कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडीन भरून हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगोड करचें काम देवान म्हजें आदी केलां तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळाच्या आनी पिणकाच्या ओरंबाक तावन लिपोवन दवरलेलो गूठ, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओन बाबात्यांक ताची पोरचोलीत महिमा दाखोवंक देवाची खोशी जाली. हो गूठ म्हणल्यार तुमचें सवें आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बरवासो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगोडटा आनी सगळे जानवायन जेजू क्रिस्ताचें सवें सगळीं सोपून जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयता आनी शिटकायता. देवाचें उतरें. देवाचे बरोबकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B8:5-24. B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक आमी गावया. Sorvis fora, 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 Gesù Baba cevuto tu, tacia mogaci comosa, Gesù caro cantu sguardo, anto Baba ci paunche, sorvis fora, sorvis fora, sorvis fora, sorvis fora, sorvis fora, sorvis fora, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. धर्मतोच जेजूशें एकटावले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें तांणी ताका कोडीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे स्वातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एक सुरे स्वातेर गेले. ते वेतात ते पळोवन साबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नगरांत तावन थंय बेगीन बेगीन गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सत्ताना पुस्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासतल्या शेळ्यां परी आसलीं देखून तो तांकां चुचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो जेजू हूंय वयता तें पारकून हो लोक सगलो ती वाट काडून तो पावच्या आदीं पावलो. आदीं पावलो. कोणें गॅस केलें तेमी गॅस केलें. गॅस कोण ती पावलीं. कोणें तेंगे मोबायल हॅक करूंक ना, पेगासूस घालूंक ना. हूंय वयताय तें कोटोलें मोबायला लोकेशन, सीम कार्डा लोकेशन हूंय आहा तेचे
करूंक ना पूण तेमी पार केलें हूंय वता तेन्ना ती पावली ही दोंगरी वाट ही कोश्टी वाट काडून ती पावली आनी म्हाका स्वता जेजू कडेन तेंका चुचुल्लो पूण शिसांतलो कोण एकलो तरी आसतलो तेणें म्हळें आसतलें केस मणी पोरजा आम विसव घेवचे आयले तुमी तकलो न्हय तुमकां मातशें पूण रेस्ट नाका आम तोकल्यात आमकां रेस्ट घेवच्या दियाय आमकां विसव घेवच्या दियाय कित्या येयल्याय तुमी वसाय न्हू जेजून धाडो तुमकां घोडये तितून तो लोकांक तांकां सांगलें आसो ना आम जेजू बरें आसोपूच आमकां व्हडांतलो व्हड विसव टू बी वीथ जीजस इज अ बिगस्ट रिलॅक्सेशन बिगस्ट रेस्ट and we have come to rest with Jesus. तेगे उतर आयकोन आमी तोखनाव आनीक आयकोंक सोदता उलोय सायबा उलोयत राव सायबा दीस वचदी रात वचदी वर्स वचदी 100 वर्स जावन दी पूण आमी तूं उलोयत राव आयकोंक सोदता आमी तोखना आमगे कान वाजनात कान भेर जायनाय तुगे आयकोन आमगे कूड तोखना आमी न्हीद लोगूत येना झेम लोगूत आमी उलोवपाक सोदताय आमी आयकोंक सोदताय ही चाल हें धोरण ह्या त्या लोकांचे चिंताचे फाटल्यान गेली आमगे धोरण कितें जातलें आम तरी जेजून म्हणें विसव घेयात आमगे धोरण कितें जातलें घोरातावन सुरू करया आनी मागीर इगोचें दिया कित्याक घोरातावन तुमी आतां मिसाचे बेटे केल्यात घोराको पळयात विसव घेवच्या जाय जाल्यार सपोज तुम सारकीं कांसार जाल्यात सारकीं कांसार मेजपा टर्मोमिटर आहलो जाल्यार लायला ठाकून फुटोन इतलीं कांसार जाल्यात तुम टेस्ट करपाची ना आसूं आयज टेस्ट नाका आम कांसार जालें वी आर टायर्ड टुडे टेस्ट नाका पयलीं म्हणपा टेस्ट नाका पयलीं म्हणपाचें आनी भुरगीं पयलीं मामा डोंट वॉन्ट रोजरी आय वॉन्ट टू से गो टू स्लीप बाबा कांसा जालो मामा आय डोंट वॉन्ट टू गो टू हेड यू हॅव टू गो टू स्कूल बाबा यू हॅव टू गो टू स्कूल धांवडायता मन तापटान वतालें इलाज मुगे शान बाबा पूण टेस्ट करूं नाका म्हण जाल्यार बाबान गो टू स्लीप बाबा राज्य काशा जाल्यार आख्खो दीस जाग आहलो मुगे पूत उठोल 10 वरांचेर आनी न्हिदों वयता 9 वरांचेर न्हीद कांसार जालें मुगे शानू लोकांक न्हीद हें आमगे धोरण जाता पळय कांसार जातात आमी टेस्ट करूंक जायत्यांगेर टेस्ट जायना सदां कित्याक ती बिजी आसता हें करून तें करून आनी हें सगळें करून ती कांसार जातात पूण टेस्ट करूंक जाय न्हू थोड्यान शॉर्टकट उजार केल्या टेस्ट करूंक जायना फादर आमी तेरसीन कोताय तेरसीन हें उतर म्हाका पयले फाटी तेरसीन कोण तेरसीन कुरासावन जेजू तेस सांजुजे वाजा तेस आनी केसलो काकलुती तेस हे तेरसीन खंय तेंगेले हें तेरसीन कोताय हे तेरसीन करूंक कोण सांगलां सायबीण मागीर तेरसीन मागलो ना तेरसीन कोराय बेरसीन कोराय सेरसीन कोराय मेरसीन कोराय पूण हें करून करून तुमगे तेस करूंक जायो तेस करूंक जायो आम तेस करूंक कांसार जाता पूण हो भुरगो न्हिदों वयता ताका टॅब जायो तो तरी टॅब मेळना ताका न्हीद पोवना मागीर सगळीं कांतार घाल ला पाला ती सगळीं चोच्या आमी भुरग्यांक कित्याक गाडी घाता आम वाडलो कितें आम न्हिदों वयताय तेदोना 3-3:30 वरांचे लास्ट सीन एट 3:32 AM 4:51 AM आनी मागीर तेदोन न्हिदतलीं आरे तूं टायर्ड जालो न्हू 15 मिनटान टेस्ट करून जावं ना तुकडे पूण 4 वरां बेडीचे तुज्यान पेडे केली न्हिदेची तेदोन टायर्ड जायना आमी तेदोन आमकां रेस्ट जाय रिलॅक्सेशन जाय आतां मनीस मॉडर्न जाला आनी देवाकूय त्यान मॉडर्न केला एडवान्स्ड जाला आतां आमगे तेर्सूय एडवान्स आमी कितें कोताय ऑडियो टेस्ट कोताय फादर ऑडियो घाताय टेस्ट वाजोता आमी कांदी कातोताय ऑडियो घाताय बोटाट कातोताय ऑडियो घाताय चाळ माताय शीतमाणेर घाताय न्हू तेसो तेस जाला आमगेलो आमगे तेस गायलो आमगे घरा सगळें काम कोता तेर्स तुवें म्हणोन जाय आनी तुज्या हातीं कोंत आसोन जाय आसोता हातीं कोंत आसोता तोंडांतल्यान उतर सुटता ओय तें घाता तेजे बराबर तूं मूड एकलें करून पोट देखून तो ती कितें फॅसिलिटी केल्या तें एप रोजरी एप गायला मुकोन ना तें हांवें डावनलोड करून जायत पाट जातालें पूण हांवें डावनलोड केलें ना ताळणी सगळें आतां पूण हांवें केलें ना कितें हांव कोतां न्हू तें फॅसिलिटी घायल्या तूं एकलें आहा म्हूण टेस्ट करूं जाल्यार तेजे बराबर बोसान कर तेर्सा रेस्पेदी आतां थिंगा आमगे सिस्टर आहाय कितल्यो शिकयतात न्हू ऑक्झिलिमा शिकयतात तेम तरी चिंतलोलें बाबा हांव एक आन्सर बरयता तो बरयतपण हांव कांद कातोतां तो एक आन्सर म्हणून बोटाट कातोतां तो एक एन्सर म्हणून सगलें मटर पनीर आहा तें सोलिता मटर सोलिता तुमी वयता तुमी कंप्लेन कोता कितें पागार घेताय तुमी कितें शिकयताय तुमी
करपा न्हू जाल्यार तेरसाकू हें कित्याकू इतली एडवान्स जायना काय मुखार येता पांचशे वयता तेस कोताय तें चलता पूण हांव पांच सगळे हालो कोताय सगळीं बोंड हाताय एक दिसा बोंड हाच्या गेलो हांवूय पांचशे वयता बोंड हाच्या गेलो मुगे तेस बिकोन एक बायल कितें चला वॉट इज वन रोजरी फादर आय लायक टू वॉक एंड ट्रू इट इज कितें म्हणटाय तें रिलॅक्सेशन ऑल्सो exercisation also and prayation exercisation ना पूण रायम जाच्या रिलॅक्सेशन यू गो टू फॉर वॉक टू रिलॅक्स आख्खो दीस घरांत तूं आसली हांव काम करीत आसलें बारीक कितें रिलॅक्स पूण तितून दोतरान जाल्यार एक्सरसायज कर एक्सरसायजेशनूय जाता आनी प्रेयेशनूय जाता तेसूय मागीर इंग तेस केलें जाल्यार घराक तेस करूं नाका न्हू प्रेयेशन जाता इक्वल टू इट इज डॅमनेशन नॉट साल्वेशन तुम सोडवण मेळपाना हे भाशेन तुमचें निसणटण जातलें थारोण जावचें ना निसणटण जातलें देवा हे भाशेन हेड केलें जाल्यार इतलीं एडवान्स जायना ताका लागून आज मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन कितें जाता किडनी फेल जाता हार्टा ढाप ढाप ढूम करून हार्ट अटॅक येता आनी मागीर सगळे बीपी वयर चोटा देंवता सगळें देव बरें एक बराबर तूं गोड गोडे दोतोरा बरें होनाक म्हूण सगळीं हांवें बराबर आतां मल्टीटास्कींग कर मल्टीटास्कींग बिकॉज वी थिंक तें तेस एप ऑन केलो आनी तूं रांदूंक लागली तूं रोप दिवपा लागली आनी गोडी मारूंक लागली घर साफ करूंक लागली इट इज मल्टीटास्कींग दॅन इट इज रॉंग इट इज टेकिंग यू टू युअर डॅमनेशन नॉट टू युअर हेवन साल्वेशन आतां इगोर्जे सान मिसाया मीस आमकां आयज पर्यंत सोंबलो ना दॅट इज द बिगस्ट रिजन कित्याक आमी मिसा वालोर कळना आयज पर्यंत आमी मीस सोंबलो ना आतां सगल्यांगे मोती एक आहा एक्सपोजिशन येतो फादर एक्सपोजिशन वील काम आमकां कसली तयारी केसो तयारी कोता म्हाका सांग कित्या जाय तयारी एक्सपोजिशनाकू कित्या जाय व्हडली नॉवेल्टी कोण ती तयारी करपाक कित्या जाय तयारी कित्याक 500 वर्सां भावार्थ म्हण आमकां कांतार कोतली आमचो भावार्थ आजचो कालचो न्हय सांग फ्रांशा इतल्या 500 जावपा येयली ऑलमोस्ट 500 चिरका 500 ऑलमोस्ट about 500 years अजून आम मेच्युअर्ड जाल नाय अजून आम मामा धरू घेन नाय तेण तेदोन मामेर गायलो भावार्थाचो टच घेन नाय कित्याक आम मीस म्हणटा तें समलो ना मिसा वालोर कळना आनी मिसा वालोर तरी कळलो जाल्यार तूं पयलीं मिसा टायमार येता आसलोलो टायमा पयर भायर सरता आसलोलो मिसाक बरे भाशेन उब रावता आसलोलो सगळें बरे भाशेन कोता आसलो तूं म्हणटा फादर मातशें आम तापय नाका आम तूं एश कोन्न ताश नाका आम हें कोनाका आम मिसा रिलॅक्स जावपा येता हेंच तें सगळें कीड आमगे मिसाची भोक्ती पेडे कोती रिलॅक्स जावपा येता हिंगा इफ यू आर कमिंग फॉर रिलॅक्सेशन दॅट मिन्स यू वॉन्ट टू बी पॅम्पर्ड म्हणजे तूं जाय तें कर बाबा हांव तूं कांय म्हणपाना दॅट मिन्स यू वॉन्ट टू इंडल्ज हांव बसोन नाचोन पायर वयर काडून हांव एश कोन्न रावूं तें तुका कळना दॅट मिन्स you want to pleasure yourself and your sogle वस्तू your focus is on you not on God मिसा येताय आमी पूण आमचें चिंताय सपोज लायट गेली जाल्यार आम पयलीं चिंता फॅन पालो मरे म्हाका गरमी जाता मत आरे पाद्री आहा न्हू तुमच्या कडच्या डबल आनी ट्रिबल पाद्रीन गायला तोवूय मीस समरोमत न्हू रोकडे फॅन कॉमेंट्स जातले ओके गोरमे सजमत पूण पाद्री समरोम तेन्ना देव हा देवा रेस्पेद आहा ना रिलॅक्सेशन दीस इज स्पॉयलिंग दॅट मिन्स फोकस इज ऑन आज पुऱ्यान मीस कितें समजून वयस जाय शिकोण दिलो आहा मीस हें मीस तें पूण एक शिकोण आमची मोती वचना टाकोन हें फातोर जाल्लें काळी मन फुंटोन भितर वचना हें काळीज फुंटोन भितर वचना की मीस जावन आसा बोजोण मास इज वर्शीप हें आमचे भितर वचना आमचे भितर वचना मास इज वर्शीप म्हूण मीस म्हणटाय तें भोजोण म्हूण आमी हें सगळें म्हणूंक सोदता कित्याक वी हॅव अ रॉंग अंडरस्टँडींग ऑफ रिलॅक्सेशन आनी आमी संवसारांतूय रिलॅक्स्ड रावंक सोदताय देवा बरेकूय रिलॅक्स्ड आमी रावंक सोदता आनी इतलीं रिलॅक्स्ड की आमी धर्म सारको पाचार करूंक सोदताय जायत पाटी हांव सांगता हात जोड हे भशेन हात जोडूंक सोदनाय एश कोन्न घोडे मदन कोणा घोडे आम दिसता आम चड जाणाय म्हूण एश कोन्न रावतलीं एश कोन्न रावप म्हणजे आमी कांशवां मेलो मोड घाताय तेदोन रावताय
घोडे तूं म्हाका सांगो सोदाय फादर ओतम्यान मेल्याय आमी ओतम्यांत मेलो आहाय ताका लागून आमगे बायल कूड एश कोन उबो रावन दाखयता बाबा मेल्याय भितरल्यान ताका लागून धर्म आमकां काशाव भावार्थ आमकां काशाव इगोज आमकां काशाव आनी आमगे जिवितूच आमकां काशाव इज अ कॉफिन धर्म काशाव न्हू इगोज काशाव न्हू भावार्थ काशाव न्हू ऑल थ्री हॅव टू आर लायफ धर्म जिवीत भावार्थ जिवीत आनी 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 इगोज जिवीत तूं मेला तुगे प्रॉब्लम जाय जाय म्हणटी फादर तूं मीस कॉमेस कोत्ता तो ना तूं मुटा रिलॅक्स जाय बी रेस्टेड मीस कॉमेस करया शाणी आमगे क्रिस्तांवां सारकीं हुशार म्हाका बरें दिसता अशें कोन्न आर्गुमेंट केलें म्हणटरी आरे तें कित्या मुटाई खंयचोय पाद्री हांव कित्याक सगळे पाद्री कित्या मुटाई कित्याक तुगे ह्या वेळार तूं तरी रिलॅक्स ना तूं सगळ्यांक चिंतलो तूं देवाक चिंतपना जेन्ना मीस कॉमेस क्वेश्चन पयलें हें सगळें आहा तें भायर उडय तुगे टेन्सां बेन्सां पेन्सां सगळें भायर उडय आनी देवा भितर हाड काळजांत मनांत जिवितांत मिसां आमी सगळ्यांक चिंताय पूण देवा चिंताय ताका लागून बोजूंक पावनाय we think of everything else but not God therefore we still cannot worship God during mass मी सामक दिलां देवाक बोजूंक वर्शीप तीन पाट म्हणटा बोजूंक मीस म्हणटाय ती बोजून ताका मिसाक मान दियात ताका कितकोन बसताय कितकोन उबरावताय कितकोन चलताय कितकोन इवन उद्गार दिताय आमेन लोगत म्हणटा न्हू कितकोन मुटाय जे क्रिस्ताची कूड म्हणटरी तें चिंतात आमी बसताय आमी रिलॅक्स जाताय आनी तिसरे स्वातेर आयज वी आर अ पार्टी जनरेशन न्हू पार्टी आदीं आमगे माय पायको तांकां नासलोले आनी तांकल्या लोगूत तांकां पार्टी करपाक चड मना आदीं बर्थडे सेलेब्रेट करनासले माय पाय ताका लागून आमगे जाणट्यांक बर्थडे म्हणल्यार तांकां कितें जाताच अशें पूण भुरगीं फर्स्ट कोताय म्हण तीं कोत्ताय पूण तांकां तर इंचालें माय बर्थडे जावन नाक म्हटलीं तीं पूण आतां आमी पार्टी आमलो बर्थडे न्हू आमगे हुंदरालो आनी हुंदरागे नातवागे लोगूत कोतलीं कित्याक पार्टी जाय वी वॉन्ट पार्टी जनरेशन बरें आहा पूण ह्यो पार्टी कोत्ता तो ना कित्या पर्पज ऑफ पार्टी येस वन थिंग गेट टुगेदर सगळीं येताय मेळटाय बरें आहा बट ऑल्सो रिलॅक्सेशन बट रिमेंबर हें रिलॅक्सेशन नॉट मॉकरी ऑफ गॉड आयज जायत्या पार्टी वयता हांव बिस्की घेवन लागल्यार एक पूण बिस्की सव जाश न्हू पयलेंच बियर बार ओपन जाश न्हू पयलें देवा मस्कोर करून लागताय कित्या मस्कोर कोताय तुमकां दिसता तुमकां पयसो आहा म्हणून कित्या मस्कोर कोताय तुम शिकोन तुमकां डिग्री आहा म्हणून कित्या मस्कोर कोताय देवाच्यो तुमकोडे व्हडले नांव बाट बेंस आहा म्हणून देवा मस्कोर करून लागले तुमी जेजूच्यो बो पवित्रत्वेच्यो सायमणींच्यो आनी तेगे सांतां मस्कोर करूंक लागले सांतां मस्कोर कोनाकाय सांतां मस्कोर कोनाकाय मागणी चलत तेदोन लगूत आमी मस्कोर कोतलीं पार्टी हूंय पार्टी केली थोडीं जाण मागणी कोतलीं उलोवल्यांगे टेबलाचेर चलता कांकाद हांस नाच हेड चलता कित्याक कोता ह्यो मस्कोऱ्यो आज ही हा हा हू हे म्हूण तुम देवा मस्कोर कोताय तुमगे पार्टी जाता ना तोच देव मरण दाटलो आनी मागीर हाय म्हूण रटलो आनी तो हांसतलो देव पाडे न्हू तुवें तेगे हात फोर्स केला डोंट फोर्स द हँड ऑफ गॉड टू स्ट्रायक डेथ ऑन यू आमी फोर्सार कोताय दी आमक मरण म्हूण उप्पो गो तुगे मूठ हें कोताय आनी निमाणें सगळ्या तरणाट्यां सांगता Today's understanding of relaxation for youth is very different. म्हाका अंडरस्टँडींग आनी आमगे जाणट्यांक कितें रिलॅक्सेशन म्हणल्यार एक बरी न्हीद मारप सुसेगाद कांय ना पूण आयज न्हू आयज तांकां पार्टी करूंक जाय ढाप करून उडी मारूंक जाय मागीर तांकां बीपी उडी मारता हार्टूय उडी मारता आयज कित्या आमकां दुयेंसां कितें एक रिलॅक्सेशन ना कितल्यान न्हिदताय आमगे तरणाटी कित्याक सगळीं आमी कितल्यान न्हिदताय सांगाय हो तरी शर्मा सारको ह्युमन लेवलाचे आळो कितल्यान न्हिदताय 2 जाल म्हणटी न्हिदप 2 जाल म्हणटरी आमगे न्हीद एक्चुअली सायंटिस्ट सांगताय 10 to 2 you should go to sleep that is the 4 वरां गरजेची हे 4 वरां तूं न्हिदलो पुरो मागीर तूं कितल्यान जाग जा पूण धांक आमगे जेवण तरी जावपा नाका तेर्स तरी जावपा नाका जेवण रांदून तरी ना आमगे सिरियल जायच मागीर ती वयतली तापोवपाक डॅडीगे फोन कॉल जायना
मागीर तेर्स आसना हें सगळें चलता. तर समजुया, माफी मागुया देवा लागीं, कित्याक हें आमचे लागीं घडटा. रिलॅक्स प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रिलॅक्सेशन, द एटिट्यूड. ह्या रिलॅक्सेशना लागत मुगे मागणें पेडे जाता जाल्यार म्हाका हांसत आहा. भाग्योन ब्रिजिताक एक तेगे सांगाती मेल्ली माद्र दिसती पळय सपनांत. मागणी कोता, सपनां कितें मागणी कोता आसतना हे तो दृश्टांत जालो, विजन जालें. आनी तें सांगलें, मुगे जिवितांत हांवें मागणी निग्लेक्ट केलें. आय निग्लेक्टेड प्रे इन माय लायफ, ताका हांव फेरना आहा. तूं सगळ्यांक सांग मागण्यांक चड वेळ दियात आनी मागणी कोताय सारकी कराय. मागण्या हेड कोनाकाय. मागणें डोंट कॉम्प्रोमायज प्रे फॉर अदर थिंग्स. तुमी सगळीं इफेरना वयतली. ह्याच उस्क्यान बरोवन हो सरमॉन तुमकां सांगला तुमचेर आहा. स्वर्गार हो जाय, हो इफेरनाचें दार उगडून इफेरना भितर सरों जाय, तुमचेर आहा. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबात उच्चारुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबी संभोवलो, आंकवार मुरेतान जल्मलो, पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले, ताका उत्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक बऱ्या गवळ्यांनी आपल्या हिंडाची राखण करतना स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेन म्हत्व वळखून घेवंक आनी ही येवजण घोव बायलेक वेव्हारांत घालूंक पाठिंबो आनी उत्तेजन दिवंक तांकां करपा मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आमची सरकार फाटी फुडें चिंती नासतना आडेचे उपायांची परगटणी करता आनी लोकांक बुलयता. पोरचे सवय आसलेली जबाबदारी वळखून जिविताचो प्रचार करूंक आसात ते बरे उपाय ताणें पोरचेक उक्ते करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आमची घोव बायल जावन आसा एका कुटुंबाचे उकोण खांबे. तांचे उद्देशी देव भुरग्यांक फावो करता. देवाचे येवजणेक पाळो दिवन एकामेका सवे दोळ्याक दाखोवन आनी देवाचे कृपेन जिविताक उक्ती रावन स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पाळूंक कृपा आनी आदार तांकां मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आमची लग्न संस्काराची तयारी करतल्यांनी एकामेकाक सहकार दिवंक स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण बारीकसायेन शिकून आनी उपरांत आपल्या लग्नीक जिवितांत ती देवाचे कृपेन वेव्हारांत घालून तांकां जाणवाय आनी कृपा मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आमची दोनी आमी उचारलेले मागणेंतून दोन आयकून घेन आंकवार मरेचे विणोवन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन.
भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. C17 गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो पान 35. C17 पेज 35. गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो उड्याचा जिवा पोसू Jesu Pito Civit Moce Isar Veton Sadamocha Civa Uromo Sambore Unciam Sodum Civi Sodum Usce Papa Jesus Ove उबी रावया. मोच्या बाबडीने मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा दिमागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवन तुजे पोरचेक तुवें फरमायलें तर सगल्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आयज आमी तुका भोगतीन बोमतावन तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणीक फायद्यांची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर सासणांच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मनांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या वजांपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सो जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन वस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी कोच्च्याक एक काशा पोरजातून जमयता साय. देखून बापा काल तेपणी आमी हे मागणें कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन दिणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमतांव.
तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोटुया. बापा, आमचे सोडवणी पासो तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणांचान स्वर्गात चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पयतपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पयत सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करून, अशें देवाचे माई भाग्योन तांकां मारीच्या, तुज्या भाग्योन धर्मतांच्यान वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगता तुवें वेचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी कार्दियाल फेरा आमच्या आर्सबिस्मा, सिमिया आमच्या आवशिलेर बिस्मा, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी दर मोणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयत सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोण वाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यांत घेतोय. आमी तुजी महिमा बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. सगळीं हात जोडून एकाच ताळ्यान सोम्याचें प्रार्थन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिले सासराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोमयान फेमचें तरेवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी भेटतली. जेजू बऱ्या गोवड्या जेजूक आमच्या काळजांत शिवतरां गायन गावया. D13 पान 54 D13 पेज 54.
प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल सुर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बोल्लें तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. फाटल्या आयतार आमचें धर्मदान जालां 3,266 रुपया 83,266 रुपीज. बुधवारा दिसाला 7,630 रुपया 7,630. SSVP गांवच्या दुबळ्यां खातीर कलेक्शन केल्लें 40,02,300 रुपया 42,300 रुपीज. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदार देणगे पासत आमी दिनवासता. आतां हें मीस सोमतोच म्हणजे 9 वाजता पॅरिश यूथ हो तरणाट्यांक जमात आसा वयल्या हॉलांत तांणी सगल्यांनी जीं कोण तरणाटीं आयल्यात वांटो घेवंक आमी मागता. आयज भुरग्यांक क्वीज जालां. हें क्वीज तयारी एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी जुबली इयर 2025 इज द जुबली इयर पिलग्रिम्स ऑफ होप इयर ऑफ होप ह्या पासत आमी हें क्वीज केलां. आयज आनी फुडल्या आयताराक हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट 20 ते 35 वर्सां अदीक बायलांक ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंटान सेमिनार आसा बी फिल्ड विथ इज फुलनस वांटो घेवंक मागता. फाल्यां सोमारा दीस जुलायचे 22 आमचे इगोर्जेन लिडरशीप दुसरें सेशन गेल्ल्या सोमाराक कॉमेस जालां. फाल्यां मंडे सेकंड सेशन ऑन लिडरशीप तेर सांजे 5:15 वाजता उपरांत प्रेज एंड वर्शीप उपरांत उलोवपां आसतलीं वांटो घेवंक मागता. जुलायचे 24 सिनियर सिटीजन्स विच इज अ वेनिसडे 24 जुलय वेनिसडे सिनियर सिटीजन सांताना इगोर्जेन भेट करतात आनी नोवेनांत वांटो घेतात. 4:30 वाजता बस वेतली. नोवेनांचे मीस 5:30 वाजता. शुक्रारा दीस जुलायचे 26 सांत जोकी आनी आना हाची परब मिसांत वांटो घेवया. सदांचे परी सकाळीं 6:30 आनी 7:30 त्या दिसाक आमची सिनियर सिटीजन सांगाती वेळ सारूंक मॉल दे गोवा भेट करतात आनी उपरांत ओ कोकेरो दनपारचें जेवण. बस हांगा तावन इगोर्जे तावन वेतली 9:30 वाजता. कुपन्स अवेलेबल आसात म्हणजे फाल्यां आनी पोरां 22 आनी 23 जुलय 7:30 वाजतांच्या मिसा उपरांत. जुलायची 26 शुक्रार जाल्ल्यान सांजे 6 वाजता मीस उपरांत आदोरासांव परम संस्काराक मागणें आनी 8 वाजता बेनेडिक्शन ओ आशिर्वाद. फुडल्या आयतारा जुलायचे 28 आमचे इगोर्जेन शेपाय शेमायचो दीस पाळटाव. मीस 9:30 वाजता उपरांत शेपाय शेमाय खास कार्यावळी. उपकार करून नांवां दिवंक मागता. इनामां वांटप आसतलें. सांक्रिस्तीन कागद दवरलां तुमी थंय बरोवचें. प्रितीच्या बाबिनो फुडलो आयतार डायसन डे ऑफ क्लर्जी म्हणजे सगळे डायसन पाद्री आसा तांचो दीस आनी ह्या दिसाक आमच्या गांवांत चाल आहा ते प्रमाणे एज अ ट्रेडिशन ओ सूय आहा ते प्रमाणे हॅबीट आमी एनवलपां दितात. ही एनवलप कित्याक मॉन्थ पियो दे क्लेरो इज अ एसोसिएशन अ वेलफेअर एसोसिएशन फॉर प्रीस म्हणजे रिटायर्ड 60 जाल म्हणटरी रिटायर्ड नो सॉरी 60 जाल म्हणटरी तांकां म्हयन्याक थोडे पयशे येताय तेंगे वखदां मेडिकल एक्सपेन्सीस मीट करूंक. कित्याक तुमी जाणाय एक पाट 40 जाली तुगे BP चोटा हायपर टेन्शन चोटा डायबिटीज कसले भाशे वखदां आनी म्हयन्या वखद घेवचे पडटाय. कितलो खर्च जाता न्हू म्हयन्यांक. ह्या पासून पाद्री पगार आहा पाद्री पगार ना मिसा कितें मेळटा आनी तुमी कितें दिताय तें सो तांकां आदार जाच्याक हे मॉन्थ पियो दो क्लेरो दवरलां. ते म्हयन्याक थोडे एक एमावंट दवरतात. आतां हांव वांगडी म्हाका सोतीसो जाताय म्हाका ते पयशे नाय बट आय हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट टील द एज ऑफ 100 रुपीज पर मंथ. म्हयन्याक 100 रुपया हांवें भरूंक जाय. कोण भुरगे 60 सकयल आहाय तेमी एक पाट 60 जालें तुवें भरूं नाका तुका मागीर हितूंतलें येता. प्रितीच्या उदारपणां दिवन जाय म्हणल्यार बिस्मांगे पाद्री न्हू बिस्मान चोयश न्हू बिस्माक पयशान झाड ना आनी म्हाका दिसना संवसारांत झाड आहा म्हण. मुगे घर मनी प्लांट आसलो म्हाका धाकटो मामी सांगलें बाबा एक उदक घाल पयशे हांव उदक घालीत रावलो फकत पाल मेळटालो पयशे आजून मेळनाय म्हाका. आजून आहा तें व्हड आखी ओनोट बोलो आहा ओन्ली लिव्स नो मनी एट ऑल मनी प्लांट. तेका लागून हांव सांगता उदारपणां दिया. कितले पाद्री हिंग सेवा दिन गेल्यात कितले पाद्री आजून सेवा दितात आनी कितले पाद्री सेवा दिवंक येतले तें चिंतात आनी तुमरां जाय ते पाद्री आमगे फ्रेंड सारकी फॅमिली जाल्या तांचोय उगडास करात
आनी दियात आनी तुम सदांच जेन्ना जेन्ना उलो मागता हांव दियात पयत सभे तुम दितात म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ऑगस्टाचे 4 मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट घडून हाडटात क्रिस्टन फॅमिली सेमिनार कारंजान इगोजेन 5 ते 7:30. सगल्या काजारी जोडप्यांक वांटो घेवंक मागता हांव. कोणसाच्या फेस्ता समयार तालिगांवचो पोटजोड उजवाडाक येता उपकार करून ह्या वर्साक जुबली इयर जाल्ल्यान सगल्यांनी तेंको दिवचो. एडवर्टीजमेंट आर्टिकल्स पोएट्रीज वेल विशीज दिवंक मागता हांव. आतां जायत पावस पडटा. ह्या दिसा 6 जुलायचे सारको कॉमेंस जालो तो आज पर्यंत थांबलो ना. पोटा देवाक दिनवासूय आमी बरे भशेन सांबाळ्ळे. कितलीं जाणांची घरां गेलीं, कितलीं जाणां शेतां रोयलो तीं पेडे जालीं, कितलीं जाण बुडोन मोरून गेलीं, बाट बेंस पेडे जालें. देवान आमकां राखल्यान देवाक दिनवासुया. तांचे पासत मागुया, आमच्यान मागूं जाता आनी आमचे लागीं घोडटा जाल्यार कित्याक जायत पळय बुट्टी येयली म्हणटरी आमी मागता आदार कितें दुडवांनी वो वस्तूंनी तांकां करुया. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक पाद्री बाट मार्टिन्स नायराले मोरोड 6:30, युजेनी मुलाती 8, कॅटकिस्टा 9:15, SSVP 5:30 वाजता. आतां 10:30 पर्यंत 10:30 ते 12 पर्यंत अल्कोहोलिक एनॉनिमस जमात. पिलार सेमिनरी कोडीत कोत्ता की बायबल कोर्स आसतलो युक्रिस्ट हाचे वयर. फुडल्या आयतारा 28 जुलय ते 25 ऑगस्ट 5 आयतार 5 Sundays this course will go. It will from 9 to 1:30 and मीस आनी दनपारचें जेवण लंच and mass are included. आतां आमचो ऑक्सिलियर बिस्म ऑक्झिलरी बिशप सिमिया फेर्नांदीस आमचे मदीं आसतलो. कोणसाच्या फेस्ताचें परबेचें मीस समारंभोंक 10 वाजता जातलें. ऑगस्टाचे 21 आमचो पातकूर गेला तो. आमी ताका सत्कार सन्मान करूंक जाय. तर हें फेस्ताचें नीप घेवन ताचो आमी सत्कार सन्मान करता. मागता सगल्यांनी फेस्ताच्या मिसाक येवंक ताची पासत मागूंक आनी ताचे मागणी आनी आशिर्वाद घेवंक. आतां जायत जाण विचारतालीं फादर क्रिस्मा डेट केदो ना. आतां चोत्रान आयकात क्रिस्माची डेट सांगता. 24 November will be the date of confirmation in our parish. क्रिस्माचो दीस 24 नोव्हेंबर. ते दीस क्रिस्त रायाची परब, दबाजीक परब, सोलेमनिटी ऑफ क्रायस्ट किंग. सांजे 4 वाजता आमचो ऑक्सिलियर बिस्मीन आमकां क्रिस्माचो संस्कार समरमतलो. 24 नोव्हेंबर. मागीर मुखार मिटींग आसतली, मागीर लागशीं तयार आसतली. तें वेळ येता तेन्ना एज द टायम गोज बाय आमी तुमकां कळयतले. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाचे आमी गायन गावुया. F23 पान नोट आनी सो. F23 पेज 96. Wocuja, Chrysta żadny wocuja, wocuja, Chrysta żadny wocuja, 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 Chrysta żadny wocuja, wocuja, Chrysta żadny wocuja, łatwo dolia wocuja, doskonale. Gesù ci gomio, le parola e carismo lanzonia. Wocuja, Chrysta żadny wocuja, wocuja, Chrysta żadny wocuja, 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 Chrysta żadny